रात जाल्या रात मोद्यांनी रात न्हिदल्या सुशेगात मनशा जात. आनी ताचे जावन हांव चिंततां कोंकणी समाजीक कोंकणी संगीत संवसाराक जेसन लोबो म्हणून एक नांव दिल्लेंच पद रात जाल्या रात. म्हाका भोगता की देवान कितें देणें म्हाका दिलां तें लोकांच्या काळजाक पावूंक आनी एक कितें म्हणटा एक संदेश लोकांक एक पावोवंक म्हाका तें देणें देवान फावो केला म्हणली म्हजी पातयणी. सो हांवें कोणी विचारल्यार थोडी विचारतात वेलिटा तुजे टीचर गे म्हण सांगचें वय आमी सांगता PUC केल्ली म्हण. सो हांव PUC शिकोवंक येताना ते PUC शिकोवंक आयिल्ली. तशें डॉक्टर एल सुब्रमण्यम फामाद वायलिनिस्ट तांची मिसेस ती आयिल्ली. सो तिणें लोकांक सांगता संवाद करतना म्हणलें आसा तांच्या कुटुंबांच्या फंक्शनाक ती एटेंड करतना तांचो नवरो म्हणटा की हांवें म्हजें वायलीन हाडून ना नाजाल्यार हांव खेळटा आसलो पूण तिका म्हणूंक जायना ताळो घरा सोडून येयला सिंग करूंक जायना. स्वप्नेल्लें जावन आसा एक गावपी जायचे म्हजें एक तोंड ते CD रेजे आनी तशें. सो स्वप्नेचे आमी स्वप्नां पळयचे आनी त्या स्वप्नां फाटल्यान आमी काम करीचे आनी तें काम करूंक आमी सोदून वचचे. पॉयंट जावना पॉयंट सुरू जाला. सो सगळी विद्याची माहीत आसा पूण आखरेक म्हणजे सांगता येदोळ वरी उरलां संगीत मात. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. कार्मेल कॅफे. कार्मेल कॅफे, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. हांव तुमची होस्ट लीजा रॉड्रिगस. आज आमची सांगात आसचो सैरो ऑन पब्लीक डिमांड हांगासर आसा म्हणयत कित्याक केदळा तावन हे कार्मेल कॅफे सुरू जाला ह्या एका व्यक्तीचे खातीर आमकां मुस्त रिक्वेस्ट येवन आसात आनी फायनली आज तो आमच्या स्टुडियोक पावला आनी तो आसा आमच्या सर्वांच्या मोगाचो कोंकणी प्रेमींक कोंकणी मोगींक तशेंच कोंकणी संगीत क्षेत्रांत पडझडचे एक नखेत्र जावन असो जेसन लोबो. सो पयल्यान पयलें जेसन आमच्या कार्मेल कॅफेच्या टिमा तर्फेन आमच्या सर्वीक्षका तर्फेन तुका ह्या स्टुडियोक हांव स्वागत म्हणटा. कसो आसा? हांव बरो आसा. ओके. कित्याक म्हणल्यार जेसनाक पळयतना सडावत सिरियस जेसन म्हणून तूं दिसता बारी सिरियस आसताय तूं केदाळे तें कितें कित्याक म्हणून सांगल्यार इल्लें मॅच्युअर्ड दिसताय इल्लोसो ह्यो सिरियस म्हणून आसताय सद्दां इल्लें हांसचें इल्लें उडें गे म्हणून जेसनान. नाही हांसता हांव घरा बरो मस्त आसता. ओके. पूण एक समाजान आसतना एक हांवें म्हाकाच एक एक व्यक्तित्व हांवें एक रूपण केलां. सो आनी म्हाका म्हळ्यार काल म्हणटा आमी एम्बिवर्ट एक टर्म आसा. सो हांव इल्लोसो एम्बिवर्ट म्हळ्यार चड सोशली न्हय इल्लो इंट्रोवर्टी न्हय. सो आमचे संगीता आयले उपरांत म्हाका दिसता हांव चड इल्लेशें इल्लें सोशल जालां इल्लें समाजींत इल्लेशें सगळ्या सांगता भरसलां तशें. वय कित्याक म्हणल्यार तुजें कम्फर्ट झोनांत म्हणल्यार तुज्या फॅमिली सांगता तें आसतना जुयेसन जॉली गम्मत कित्याक म्हणल्यार तुका लागशिल्ल्यान वळखतल्यान तूं इल्लो गम्मत मनीस म्हणून गत आसा पूण उरलें अशें पळयतना आमी इल्लेशें प्रेझेंटेबल आसाचें पडटा इल्लें सिरियस आसाचें पडटा. ओके. तर पयल्यान पयलें जेसन कित्याक तुजी जर्नी संगीताची लोकांक गोत्त आसच्या प्रमाणें सुरू जाली MT जितावन तुजी वळख जाली सगळ्यांनी मुजो तळो गायतलो त्या एका कार्यक्रमांत एक वायल्ड कार्ड एंट्री जावन तूं आयिल्लो कित्याक म्हणून यंगेस्ट कंटेस्टंट तूं ते दळा 4 वर्सां आदी खाली 15 वर्सां प्रायस चरकोत हांव चरकोत म्हणटा कित्याक म्हणून सगळ्या तो ल्हान भुरगो म्हणल्यार बरी तेका तो आका आयिल्लोय. सो तुजी MT जर्नी विशयान कित्याक म्हणल्यार तातूंत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आसा म्हणून म्हाका गोत्त आसा आमच्या वीक्षकांक ती स्टोरी सांगता हेजी. MTचें पळयन चिंतत जाल्यार हांवें एक 5 वर्सां फाटीं वचाचें. MTच्या ऑडिशन्साक हांव म्हाका अर्हत नासली कित्याक म्हळ्यार म्हाका प्रायज जावन नासली थोड्या म्हयन्यांक फरक आसलो. तशें म्हजे बाय ऑडिशन्साक गेल्लें पूण म्हाका वचूंक जालें ना. तशें हांवें इल्लीशी बेजारी भोगली म्हाका त्या वेळार पूण हांवें चिंतलें की मुखार कितें आसतलें देवान कितें येवजिलां आसतलें. तशें एक दिसा तांणी अनावन्स केलें सोशल मिडियाचेर की एक वायल्ड कार्ड एंट्री म्हणून एक रावंड आसा तशें कोणाक तांचो व्हिडिओ अपलोड करीत तशें म्हज्या भयणीन म्हजो व्हिडिओ शूट केल्लो. हांवें उजवाड संद्रे मासो म्हणलें एक पद गायिल्लें आनी तें पद इतलें लोकां मुखार जालें त्या रावंडांत त्या हंतांत हांव उत्तीर्ण जावन फर्स्ट रावंडाक पावल्लो. सो फर्स्ट रावंडांत आमी एक पद आमी तयार करून येवंक आसलें स्टुडियोक. तशें 7 वर्सां जावन म्हाका तें एक काळजाक लागशिल्लें पद जावन आसलें रात जाल्या रात.
तें पद हांवें त्या दिसा सादर केल्लें आसा आनी ताचे जावन हांव चिंततां कोंकणी समाजीक कोंकणी संगीत संवसाराक जेसन लोबो म्हणून एक नांव दिल्लेंच पद रात जाल्यार रात. तशें तें पद हांव केदींच विसरूंक शकना. अमर विल्फियाबाचें एक भोव भांगराळें पद तें. तशें त्या पदांत म्हजें कितें म्हणचें एक सामाजीक एक Public संगीत जेसन लोबो म्हणल्यार एक सिंगर म्हण तिजे पॉयंट थंयच्यान सुरू जालें म्हण हांव सांगीत. थंयच्यान सबार अनुभव जाले. आमी त्या स्टुडियोन जावं त्या वरोणरांचे तांचे फीडबॅक ओपिनियन्स आनी तशेंच एक नवोच अनुभव. कित्याक म्हळ्यार त्या घडये म्हणसर म्हाका एक कितें म्हणजे एक सोशल फिगर या एक सेलिब्रिटी म्हणना पूण तरी पण सेलिब्रिटी तर म्हणूया कित्याक म्हळ्यार यू आर अ सेलिब्रिटी. कित्याक म्हळ्यार जेसन लोबो आज जे कितें आसा ते म्हळ्यार तूं इतले शोज करता, इतल्यो नायट्स ऑलरेडी केल्याय आनी तुजे युट्यूबार पदां येवनूच आसता. कित्याक म्हळ्यार नवेंच पद पिंदी नाका पान म्हणून सांगून कालच्या दिसा रिलीज जाल्या आनी हेच्या दिसा आमी स्टुडियोन बसून उलोवन आसा. सो तुजे कॉन्सेप्ट तुजे ते संगीताचे तुजे एक देणे आनी स्पेशली ट्रेंड वोकल म्हणून तुवें कर्नाटीक संगीतांत कर्नाटीक हिंदुस्थानी दोनांयदी क्लासिकल कर्नाटकान केली आता हिंदुस्थानी. ओके तशें दोन्ही म्हणून सांगल्यार क्लासिकल सिंगिंगांत ट्रेंड म्हळ्यार पदां संग करतले आसचे म्हणून सांगल्यार थोडे संगीतकार आमच्या हातांनी मेच्चे दितले. पूण तुवें ह्या ल्हान प्रायेर आतां जाता जाल्यार तुजी मस्त ल्हान प्राय जाल्यार यात्त ल्हान प्रायेर असलें व्हडलें सदन केलें म्हणटना यू आर डेफिनेटली अ सेलिब्रिटी. आनी तुका आज आमच्या स्टुडियो कापोवचे भाग तुजे एक हे संदर्शन या एक संवाद कार्यक्रमाक तुजे सांगात बसचे भाग म्हाका मेळना. सो हांव काल म्हणटा देवाक अर्घा दिवंक अशें येता. तशें म्हणटा आसतना तुवें म्हळें रात जाल्यार रात तें पद कित्याक म्हणून सांगल्यार तें पद तुकाय मस्त मोगाचें आनीक म्हाका तें पद केदाळे मोगाचें आसलें. पूण जेसनान तें पद म्हळ्या उपरांत तें म्हाका आणकी चड फेवरेट पद म्हणल्यार बरें जालें. कित्याक म्हणल्यार आतां रात जाल्यार रात म्हणल्यार पद हांवें आयकताना ओरिजिनल सिंगर कोणी आसूंक पुरो ते कवळेन काही आसा जावंक पुरो बट म्हाका म्हज्या मायंडान रजिस्टर जाला जेसन असो वॉयस. तर आतां त्या पदाच्यान उलयत आसतना आमच्या प्रेक्षकां खातीर तें पद एक तुजे तन सिंग करियत घे हांगासर. येस. हो हो रात जाल्या रात मोद्यांनी रात. रात जाल्या रात मोद्यांनी रात न्हिदल्या सुशेगात मनशा जात. तरी थोडी दुखी जाणां आज दांपेनांत दोळ्यांत आसा दुखां व्हाळो मोतींत आसा खंत. हो रात जाल्या रात मोद्यांनी रात न्हिदल्या सुशेगात मनशा जात. सावळी घालूंक नेगार करी पोसलोलो तोरूक विकाळ सोरपाक दूद वोतून केली केदी सूक. हो हो रडल्यारी कांय जायना उणें काळजाची ती दूख सोदल्यारी कांय मेळना आनी सांडलेलें तें सूख. संवसारांत अशेंच जाता जालेलें विसर आतां. संवसारांत अशेंच जाता जालेलें विसर आतां. उरलोलें जिवीत तुजें तुवें जियोंक आसा. निराशी मोना आशा सोडो नाका. जालें तें जालें आतां रोडो नाका. निराशी मोना आशा सोडो नाका. जालें तें जालें आतां रोडो नाका. रात जाल्या रात मोद्यांनी रात न्हिदल्या सुशेगात मनशा जात.
वाव, सुपर कित्याक म्हण सांगल्यार विल्फियाबाच्या हर एक पदांत जिणयेची एक लिसावन ते आमकां दिवन गेल्यात. तशेंच विल्फियाबाच्या पदांत हांव न्हू कोणाच्या जिणयेचेर एक प्रभाव घालूं ना म्हणलें जाल्यार सांगूंक खंडीत जावन साध्य ना. तशेंच जाल्यार जेसन तूं आज ह्या हंताक येवन पावलाय, ह्या तुज्या म्युझिक जर्नी वरवीं तूं हांगासर येवन पावलाय. कित्याक तुवें तुज्या थोड्या संदर्शनांनी सांगलें हांवें आयकलां विल्फियाबान तुज्या जिणयेचेर मस्त प्रभाव घाला आनी ताच्यात ते एका शो वरवीं म्हजो थोडो गायतलो विल्फियाबाच्या पदां वयलो शो तूं आज हांगासर येवन पावलाय आसतना तुका तुजी संगीत जर्नी तुवें खंयच्या प्रायर सुरू केली, कशी तुजी संगीताची जर्नी प्रारंभ जाली, तुवें खंयच ट्रेनिंग काण घेतलें ताचे विशीं आमकां इल्लें सांगताय गे. तशें सांगूंक मस्त आसा, पण तेंच लोकांक दिसता म्हजो तो गायतलो कित्याक म्हळ्यार इट वॉज अ रियालिटी शो आनी रियालिटी शोचो उद्देशच तो की इट गिव्स यू अ लायमलायट, एक लोकांक थंय आमची एक जागो एक तांच्या काळजांनी आमकां रुपीत करता. पण तो लोकांनी दिवचो मोग ते शोचे ऑर्गनायझर या शो कोण कंडक्ट करता ते सांगूं जायना. ते लोकांनी कशी आमकां ती हाव दे एक्सपेक्टर्स न्ही, सो इट्स देयर लव. सो दॅट इज वॉट ते शो असो एक की तो सक्सेस आसा त्या शो ते लोकांच्या मोगातून दुसरें ताका खंयचेंय उतर ना. पूण म्हजें संगीत पयण हांवें ल्हानपणा म्हळ्यार कर्नाटीक हांवें तुमकां सांगल्या बरी कर्नाटीक शास्त्रीय संगीत हांवें शिकप सुरू केल्लें एक 5 वर्साच्या प्रायेंत. म्हज्या आवय बापायक ताचे विशीं चड माहीत नासली, म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत वैयक्तीक जावन कोणी म्युझिकांत प्रोफेशनली वचूनात. तशें आमचें घर कावूर आमी व्यस्ती करता, तशें कावुरांत राजेश्वरी उदय मॅम म्हण आसली, आजुनी म्हाका आमी बऱ्या संबंदान आसा. तशें म्हणजे कितें सकट संगीतांत करता तेचे कडेन वांटून घेता. सो म्हाका ल्हान म्हळ्यार 5 वर्साच्या प्रायर आसतना म्हाका आमी कर्नाटीक शिकतना तातूंत आमी कन्नड आनी पुरा वाचूंक आसता, इवन स्वराज जाणा जाल्यार. सो त्या ल्हान प्रायर म्हाका ताचे विशीं चड माहिती नासली, म्हाका ती काल करतात कळनासलें. तशें हांव तिच्या हुस्क्यार म्हणल्या भशेन बसून क्लासीसाक एटेंड करतलो. तशें जाल्ल्यान ते म्हाका हियरिंगाचें एक स्कील त्या सुरवेल्या वर्सांनी डेवलप जाला म्हणत. मागीर तशेंच आमच्या वाड्यान जावं आमच्या इगर्जेच्या गायन स्पर्धांनी, तशेंच कोंकणी नाटक सभा डॉन बॉस्को हॉल अशें साबार स्पर्धांनी भाग घेवन, तशेंच इवन आमच्या विल्फियाबाच्या उडासाक विल्फी डे म्हाका तशें नांव सोमा उडास येना, पूण ती संगीत स्पर्धे आयोजन करतली, सगळे फिरगज संगता मेळटली. तशें असल्या साबार स्पर्धांत हांव एक वेदीर गांवचे कितें कलेत आसा ती थंयसर उर्जीत करूंक शिकलो. तशें मागीर संगीतांत इल्लेशें मुखार येतना माणसोबाण त्या संस्थेंत हांव जायतें शिकलां. आनी थंयच्यान हांवें म्हाका कर्नाटकांत हांवें ज्युनियर एग्जाम बरोवंक म्हाका आशा आसली, एक धाकल्याक एक शिकला म्हूण एक जायचे न्ही, तशें पूण ताकाय म्हाका प्रायसो बंदड आसलो. तशें एक 10 वर्सां हांवें कर्नाटीक संगीत हांवें शिकलां. 10 वर्सां उपरांत म्हाका म्हजी प्रायज जाल्ल्यानच हांवें म्हजी ज्युनियर एग्जाम बरोवन हांवें हिंदुस्तानी संगीत म्हज्या वैयक्तीक जावन म्हज्या संगीताक आनीक चड इल्लेशें तातूंत म्हाका बरेंपण म्हूण भोगलें आनी मस्त लोकांतून हांवें अभिप्राय काडून गेली. तशें जाल्ल्यान हांव विद्वान रोशन मार्टिस सर तांचे तावन हांवें हिंदुस्तानी संगीतांत म्हजी सुरविल्ली कितें विद्या आसा ती जोडली. आनी तांचे तावन म्हाका संगीतांत आनीक इल्लीशी चड माहीत मेळ्ळी आनी तबला, हार्मोनियम, तानपुरा अशें साबार सांगता थंय तावन हांव तांचे तावन म्हाका माहीत मेळ्ळी, हांव शिकलो तातूंत. हांवें तबलाय वाजंत्राय हांव इल्लेशें म्हळ्यार ल्हान प्रायर कालें जातालें, म्हळ्यार स्पर्धांनी पुरा भाग घेतना आमकां वेदीर वचून गायन करीत जाल्यार कोणी बॅकिंग एक इन्स्ट्रुमेंट जाय. थोडे फावटी संदर्भाक लागून आमकां ते कलाकार मेळनातले. तशें म्हज्या मामीन म्हणलें आसलें, तूंच शिकून तुकाच गायन करतना तूं एक परफॉर्मन्स दितना तुका तूं सपोर्ट करचें तसलें तुवें तुजें थंय छाती आसाचे. सो त्या एका कारणाक लागून संगीत वाजंत्राय हांव शिकूंक गेल्लो. कीबोर्ड,
गिटार, मागीर तशें हिंदुस्तानींत तबला, हार्मोनियम तशें वाजंत्रांय हांव शिकलो. पूण तातूंत हांव म्हजो सगळो पुरतो वेळ हांव दिवंक शकना, कित्याक म्हजो मेन फोकस कितें आसलें तें म्हजें वोकल्साचेर आसलें. तशें मागीर फाटल्या थोडे वर्स जावन हांव उस्ताद रफीक खान हांच्या ते नवार्दीक तांचें नांव सगळ्यांक गोत्ताच, कोडयाळा नाल्यार सडावत संगीत प्रेमीक गोत्ताच. तशें तांचे कडेन म्हाका एक्चुली पयलींच्यान आशा आसली तांचे तावन हांवें संगीताची विद्या जोडिचें, पूण ते इतले व्हडले एक कलाकार आनी तांचे सांगता आमी कशें उठून बसचें म्हूण एक नरगण आसली. पूण कशेंय हांवें म्हज्या मामी डॅडीन तांकां हांव मस्त आभार जावन आसा, कित्याक म्हळ्यार तांणी इतले सकट आमकां विद्या, म्हाका तशेंच म्हज्या बायक विद्या दिवन नासली आनी आमकां इतल्या जाग्यांनी आपूण व्हरनासलें तर आज हांव हांगा पॉडकास्ट दिवन आसचो ना. तशें हांव कशेंय उस्ताद रफीक खानाचे तावन हांव विद्या जोडूंक सुरू केली. आनी वय साबार मागीर म्हजो थोडो घेतलो अशें सोद, तशें रियलिटी शोज जावन लोकां मोगाळ जालो, लोकांक म्हजी वळख जाली साबारश्या कोवळ्यांनी, संगीत सांजेनी आनी साबारश्या वेगवेगळ्या कलाकारां सांगता वेदी वांटून घेवची, तांचे सांगता काम करचो तो एक अनुभव फावो जाला. तशें वय हे म्हजें संगीत शिक्षण. कित्याक म्हणून संगीताच्या पैणार तुवें सांगतना सांगलें तुज्या आवय बापायक तुज्या कुटुंबाच्यांक चड संगीताची नॉलेज नासतली, पूण जाल्यारय तुका त्या भोव तरण्या प्रायर म्हळ्यार 5 वर्सांची प्राय म्हणटाना एका भुरग्याक काही गोत आसना, कित्याक म्हळ्यार म्हजो पूत 6 वर्सां 7 वर्सांचो जावन आसा जाल्यार वाचूंक बरोवंक सुरू करचें तांणी इस्कॉलाक जॉइन जाले उपरांत 6-7 वर्सां उपरांत तांकां कळटा. पूण तितल्या ल्हान प्रायर खाली ते एक आयकून, खाली कानांनी ते एक आयकून ते एक जिखून ताचे एक हांव चिंता ते बेसावंत म्हणून तें गिफ्ट म्हणून संगीत तुवें सुरू केलें. तशें म्हणटा आसतना तुवें तुज्या फॅमिली विशयान सांगलें, तुका एक बाय आसा म्हणून सांगलें. फॅमिली विशयान म्हणल्यार आमकां सांगताय की म्हळ्यार बोंदेल फिरगजीचो कावुरान रावताय म्हणून गोत आसा, तशें तुज्या फॅमिली विशयान डाडा काले घेता, मम्माच्या विशयान दिलें सांगताय की. म्हजो डाडा कोंकण रेल्वेजांत मॅकॅनिकल डिपार्टमेंटांत काम करना आसा. म्हजी मामा घर सांबाळटा आनी तशेंच म्हजे बाय ताणें ताची MBA शिकप MBBA शिकप न्ही, कित्याक म्हळ्यार आतां हॉस्पिटल इंडस्ट्रीन काम करनासतना MBBS आनी सगळे MD ते MBAचे शिकप ताणें संपूर्ण करून आतां प्रस्तुत बँगलोरांत ते टॅक्स एसोसिएट जावन काम करना आसा. तशें ते म्हज्या की प्रायान 4 वर्सां व्हड. तशें हांव निमाणो म्हज्या कुटुंबांत मात न्ही, म्हज्या सगळ्या कुटुंबांत हांव निमाणो. म्हणजे म्हज्या मामीक तेका 2 भयणी मालगडी भयणी आसा, तशेंच म्हज्या डॅडीक मालगडो भाव आसा. तांच्या पैकी सगळ्यां पैकी फर्स्ट कजिन्सा पैकी हांव निमाणो. तूं निमाणो पुसून घालो पळोवतो म्हूण सांगें. कोण डॅडाचो मस्त कुटुंबांत बायक मिस करताय की मस्त येवन वचून आसता ना, म्हाका मिस करूंक वेळ मेळना, कित्याक म्हळ्यार बिजी आसा. म्हणजे दिसाक कॉलेज जाता, सांजेर सगळें संगीताचें काम जाता. तशें घरा फाटी येताना न्ही आमी तशें बरें आसा. तशें चड मिस करना, ते अप्रूप गांवाक येवन आसता. कित्याक म्हळ्यार तुमचें पळयलां हांवें केन्ना बाय गांवाक येता, तुमी तुमचे भोंवड्यो तें हांव तुमचे स्टेटस अपडेट तुजे पळोवन आसता इंस्टाग्रामांनी पळोवन आसता. तर जेसन आतां तुज्या फॅमिली विशयान तुवें सांगलें, आतां ताच्या मोदें जाल्यार म्हाका गोत तशे प्रमाणे हांवें तुजो एक इंटरव्यू पळयल्लो. जेसन म्हणून सांगल्यार नेचर लवर, एक काले म्हणटा प्रकृतीचो मनजतीचो आनी पुरा मुस्त मोग. तशें तुजें एका गार्डना विशयान ती तुजें गार्डन बारी फेमस म्हणून हांवें आयकलां. सो तुज्या गार्डना विशयान, ते गार्डनाची पिशें कोणाक, मम्मीक चड की तुका चड, सो तुज्या नेचरा विशयान दिलें म्हाका सांगताय की त्या मोगा विशयान. गार्डनाची पिशें जाय की म्हाका म्हज्या मामी तावन सांगलां. आमच्या कुटुंबांत ती म्हळ्यार म्हजी आब माय पुरा कृशीक जावन आसली, आबोली गुंतली. तशें त्या मायच्या घरा येताना ते ल्हानपणा जावन ते वातावरण आसा कुटुंबांत. पूण म्हाका कितें म्हज्या पर्सनॅलिटीक लागून कितें म्हाका हांव नेना, पूण म्हाका तांचे प्रकृती विशयान चड जाणा जावचें. तांचो असले ल्हान संगती, ल्हानशे साळयो जावंक पुरो, हुंबळे जावंक पुरो, मुयो, कोले, वेगवेगळी रितीची फुलां आनी तुमकांय झाडांचे मस्त पिशें आसा. तशें पूण तेंच म्हाका हांव साळकां पळयलीं घरां तांचो पोस्ट करतलो, पूण मागीर म्हज्या कामाक लागून म्हाका ताच्या फाटल्यान चड वेळ दिवंक जावना.
पूण मामी मस्त गार्डनिंग करता. गार्डनिंग करता न्हय. वय. आनी म्हाका हरये पुढे चिंचे केदाळा जेसन त्याचे गार्डनाचे फोटोज आनी पुरा घालता हांवें चिंचे एक पुट हांगेर वचून एक 4 जाणां म्हणी म्हाका तुम्ही हाडीचे. ऑलवेज वेलकम. ओके देव बरें करूं. अशें म्हणटा आमची विक्षा काय मागीर म्हणून खात आमकां थोडी झडत जाय म्हणून. येऊन दीत केदाळे. कित्याक म्हणल्यार जेसनाचे घर केदाळे वेलकम म्हणून सांगून गत आसा म्हाका. सो जेसन तुज्या संगीताच्या जर्नीक तुज्या नेचर जर्नी सांगात आमी आतां एक चियर्स करया गे. खंडीत. आमचे कार्मेल कॅफेची कॉफी कशी आसा गोत्ता ना तुका पसंत जाता म्हणून वापाती येता. अरे गोडा. गॉड आसा गे. ओके तूं गॉड मनीस न्हय. गॉड मनीस की गॉड मनीस म्हणजे डायबिटीक पेशंट आसा आमी गॉड मनीस म्हणटा. म्हाका गॉड लायक. गॉड लायक गोडशे लायक. गोडशे म्हणून सांगल्यार साखरेचे गोडशे की नाल्यार कले स्वीट्स पसंत करते. हांव सडावत सगळें खाता. इल्लेशें सुंगटां आनी कुर्ल्यो इल्लेशें ताचे म्हाका एलर्जी आसा सी फुडाची. सी फूड एलर्जी. ओके पूण तसोय म्हाका इल्लेसो सडत मोग. सगळें खाता हांव. सगळे खाताय. ओके सो नॉन व्हेज चड पसंत की वेज? ते इल्लेशें कश्टांचे कश्टांचे सवाल. कित्याक म्हणल्यार डिपेंड जाता डिश काले म्हण. डिश काले म्हणून डिपेंड जाता. ओके सो त्या एका नोटाचेर हांवें म्हणल्यार ह्या एका सेगमेंटान एक स्पेशल सेगमेंट हांवें करया म्हणून चिंतला. तो आसा रॅपीड फायर क्वेश्चन्स म्हणून सांगल्यार थोडी क्वेश्चन हांवें प्रिपेर चडावत हांव क्वेश्चन प्रिपेर करना कित्याक हांव काल पॉडकास्ट आमी हांगा शूट करता ते आमचे लाईव्ह म्हणून आमी काल उलयता चड कट्स एडिट नासतना आमी करचे. पूण आयच्या दिसा तुजे खातीर म्हणल्यार खातीर स्पेशल थोडी एक रॅपीड फायर सवाल हांवें तयार केला. हांगासर तुका चड चिंतूंक ना. रप्पा तुवें सांगची म्हाका. ओके तर पयलो सवाल आसा जेसनाक चड खंयचे पसंद नेचर की म्युझिक? दोन्ही. दोन्ही. म्हाका खंयची एक मात्र चूज करूं जाल्यार खंयची चूज करताय? कशार घालेंगे तुका? इल्ले कश्टांचे सवाल कित्याक म्हणल्यार आमी प्रकृती जावन संगीताचें उद्गम उदेन जाला म्हण म्हजे जाणांचे चिंताप आसा आनी म्हजें चिंताप आसा. सो हांव चिंता प्रकृती. प्रकृती. ओके म्हणल्यार प्रकृती असल्यार संगीत आसा. करेक्ट. प्रकृती कित्याक म्हणून सांगल्यार वालची न्हंय जावन दी तातूंत एक आसा वाऱ्यांत एक संगीत आसा सकडे म्हणटा आसतना. ओके तर जेसनाक क्लासिकल म्युझिक मस्त पसंद म्हणून आयकलां गझल्स. सो क्लासिकल म्युझिका मदीं आनी गझला मदीं तूं खंयचे पसंत करताय? ऍक्च्युली गझल क्लासिकल म्युझिक असो एक भाग. सो क्लासिकल म्युझिक आणि गझल वेगवेगळे न्ही. सो पण क्लासिकल म्हळ्यार कशें येता आतां थोडे पटी आमचे ते एक भरतनाट्यमाचे आनी पुरा थोडे स्टायलाचे थोडे पदां असतात. सो तले लायक की गझल्स पसंत करता आयकूंक तूं? तुम्ही म्हणचे म्हणल्यार हार्डकोर क्लासिकल गझल सेमी क्लासिकल कॅटेगरीन येता. सो म्हाका तातूंत इल्लेशें चड ते आवडटा म्हाका कित्याक म्हणल्यार तातूंत साहित्याचें मस्त गिरेस्तकाय आसता. लिरिक्साचे गिरेस्तकाय आसता. सो तशें गझल्स. कोणाचे गझल्स आयकताय सडावत जावन? गझल्स म्हाका हांव सगळ्या कलाकारांक आयकता. कोणी एक पर्टिक्युलर तो फेवरेट म्हणना पूण जगजीत सिंगाची इल्ली चड आयकता. ओके तर नेक्स्ट तुका पयसाचें जाल्यार कित्याक म्हणल्यार तुजी कोंकणी तूं आतां उडोवतना उलोवन आसाय आपुट्ट कोंकणी. कित्याक म्हणल्यार हांवें जेसना मेसेज करतना जाल्यार जेसनान केदाळे म्हाका एक निमाणे एक गुड नायट म्हणचें जाल्यार तो गुड नायट म्हणा बोरी रात आनी तूं भितर हांगा स्टुडियो येतना जाल्यार बोरो दीस मागता बोरी सांज मागता म्हणून सांगून आपुट्ट कोंकणीचे शब्द घालून तूं उलयताय. तशें हांवें तुका दिसाचें जाल्यार पदां पैकी तुका कोंकणी पदां चड पसंत की दुसऱ्या लँग्वेजीचे चड आयकताय? ओके सगळी भाशेंत हर एका भाशेक ताची म्हणलीच एक सोबाय आसा. सो पण कोंकणी म्हणजे मायभास जाल्ल्यान कोंकणी पदांक चड तूं आयकोनच्यानी पुरा ल्हानपण चड. ओके तर नेक्स्ट सांगचें जाल्यार सडावत पळयतना जेसनाक फर्स्ट लूक जेसनाक पळयतना सिरियस म्हणून दिसता. पूण तूं तुकाच एखाद्या वेळार सांगचें जाल्यार तूं सिरियस की तूं पोखरी? सिरियस गे. ओके तर नेक्स्ट आसा जेसनाक संगीत म्हणून सांगल्यार काल तूं ताचें सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन करता म्हणल्यार तुका एक समाधान भोगता तुज्या कुशे खातीर तू संगीतांत आसाय की वा तुका अवॉर्ड्स जाले मेळाचे म्हणल्यार त्या एका इराद्यान तू संगीत पसंत करता? आतां इल्लेशें उलोवंक अशें येता कित्याक म्हणल्यार हांव संगीत करनासा म्हज्या कुशे खातीर. कित्याक म्हणल्यार म्हाका म्हज्या हांव चिंता म्हजी पातयणी कित्याक म्हणल्यार देवान एक कला म्हणली पयल्या सुवातेर कला म्हणली एक बेसांव ते सगळ्यांक फावो जायना. सगळ्यांक ते संगीताची ह्या शातीन हांव म्हण हांवें सांगचें न्ही पूण ओन्ली अ फ्यू आर ब्लेस्ड टू बी एन आर्टिस्ट. ती म्हजी पातयणी. तशें म्हाका भोगता की देवान कितें देणें म्हाका दिलां तें लोकांच्या काळजाक पावोवंक आनी एक कितें म्हणटा एक संदेश लोकांक एक पावोवंक म्हाका तें देणें देवान फावो केलां म्हणली म्हजी पातयणी. तशें
सवाल किती असलं सवाल असले तू तुझ्या सेल्फ सॅटिस्फॅक्शना खातीर चड संगीताक एक करताय गे वा अवॉर्ड्स वा ते एक रेकॉग्निशन खातीर तू चड संगीत एक सो म्हणजे सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन खातीर आनी अवॉर्ड्स रेकॉग्निशन आनी कितें आसा तें आमच्या कामाक आमकां फावो जावं आमी ताच्या फाटल्यान वेचे न्ही ते म्हजी पातळी. करेक्ट. ओके. तर नेक्स्ट आसा तुका आतां आमची फंक्शन असतात फंक्शनाक तू कितें म्हटल्यार तू ब्लू एंजल कॉयर सांगता त्या ग्रुपांनी तू संगीतानी पुरा केल्या लाईव्ह बँडाक तुम्ही येतात. सो आतांच्या दिसांनी खाली करतात डीजे चड पसंत करतात कित्याक म्हणून सांगल्यार डान्स ताका का आनी पुरा म्हणल्या खातीर. सो तुका एखाद्या वेळा संगीत तुझ्या एका फंक्शनाक संगीत करूंक आसा जाल्यार लाईव्ह बँड लायक करताय की डीजे लायक करताय? लाईव्ह बँड तांचो सवाल ना. सवाल ना. ओके. कित्याक तुम्ही ते करताय जाल्यार तुका डेफिनेटली ते चड पसंत. तर आतांचे सवाल तुका तू म्हाका खंडीत जावन येता हेच्या पयलीं बार पडटात की म्हणून म्हाका हे सवाल विचारल्यार. सो तुका 3 ऑप्शनां दिता. गार्डनिंगी, सिंगिंगी वा सिंगिंग इन द गार्डन गी. गार्डनिंग, सिंगिंग इन द गार्डन. सिंगिंग इन द गार्डन. सिंगिंग इन द गार्डन ताची एक सोबा येते दुसरे येते ते काल्याक म्हणून एक सवाल हांवें एकले इलॅबोरेट करूंक विचारल्यार. तुम्ही म्हणजे युट्यूब चॅनलाक गेल्यार इल्लेशा म्हयन्या पयलीं आमी कुटुंबा सांगता चिकमंगळूर गेल्या. करेक्ट. सो थंय तुमकां कोत्ता ती गुड्यांची सुवात आनी थंय एक प्रकृतीची इतली सोबाय आसा आमकांच आमच्या दोळ्यांनी पातयेवंक जायना. करेक्ट. हांवें एक पद घडिल्लें आसा कन्नड भाशेंत प्रकृती माडिलेली मलगिरुवाग. ताचें तें पद पुरतें जावना पूण हांवें युट्यूबाचेर एक शॉर्ट्स जावन ताचे जस्ट एक चरणा कितें म्हणटात आमी ते हांवें थंय अपलोड केल्लें आसा. सो प्रकृती मोदें रावन आमी गायन करतना तो आमकां प्रकृती आनी आमचो मदलो जावचो तो बांद तो आमी उतरांनी वर्णूंक साधना. सो प्रकृती मोदें रावन गावचें एक इट्स अ ब्लेसिंग. इट्स अ ब्युटिफुल. कित्याक म्हणल्यार चिकमंगळूर तुवें म्हणटा आसतना थोड्या तेंपा आदीं आमच्या एका फ्रेंडाचे मुडिगेरेंत एक कॉफी एस्टेट आसा. तशें हांगा मेयाच्या मोदा तुका कोत्ता आसा मेयाच्या वेळार कितली दग आसता म्हणून समज तशें एक 4 दीस तांचे एस्टेटीन रावची एक बाग आमकां मेळ्ळें. सो सकाळीं उठोन हांगासर काल्या बडा राती त्या दगी न्हिदी पडना बट देर ॲब्सोल्युटली इतली सोबाय गे सकाळी उठताना ते एक गुड्याच्या ती एक सोबाय ती उतरांनी बरोवंक जायना ऑटोमॅटिकली काल्या म्हणा मनीस कवी जाता त्या जाग्यार पावतना. करेक्ट. तर जेसन कशें चड टायम स्पेंड करता? बुक्सांत चड आसा की तुका बूक म्हणा पसंदगी आतां ह्या दिसांनी फोनार चड टायम स्पेंड जाता? विशय कितें म्हळ्यार आमी एक प्रस्तुत काळार कलाकार म्हणटाना आमी आमचे वैयक्तीक जिवितान आमची म्हणले एक पर्सनॅलिटी आसता पूण आमी आतां सामाजीक माध्यमांनी सोशल मिडियाचेर आमची एक पर्सनॅलिटी एक आयडेंटिटी आमी मेंटेन करची भोव चड म्हत्वाची गरजेची गजाल जाल्या. तशें जाल्ल्यान म्हजो चड वेळ मोबायलार जाता. कित्याक म्हळ्यार म्हणजे आतां कितें हांव प्रोजेक्ट्साचेर पुरो काम करता तें सुरविल्ल्या दिसांचें काम जाल्ल्यान आनी हांव आतां गोळना. सो करेक्ट. कितें सगळें म्हणजे एक 10 जाणांनी करचें काम हांव खुद करता. सगळे ताचें एडिटींग जावन दी पोस्टर्स जावन दी डिस्क्रिप्शन आनी लोकां कडेन उलोवचें. आतां जाल्यार पयलींच म्हणजे पिनिना कपान प्रोजेक्ट रिलीज जाला 6 जाणांनी होगलीक उसारल्या पूण तांकां आतां रिप्लाय करचें काम बारीक कश्टांचें. कित्याक म्हळ्यार म्हाका हांव आतां मेसेज धाडटना सगळ्यांक ब्रॉडकास्ट करता. सो सगळ्यांक एकच फावटी मेसेज येता पूण म्हाका म्हळ्यार लोकां सांगता संवाद करचो तांकां तांचे कडेन पर्सनली उलोवचें म्हाका मस्त खुशी जाता. सो हांवें टेक्स्ट करतना थँक्यू म्हणजे टेक्स्ट करूंक म्हाका संवय मस्त देव बरें तुमच्या मोगाक तुमचे उतरांतून म्हाका प्रेरणा मेळ्ळें. म्हळ्यार आय लायक टू रिप्लाय करता. करेक्ट. सो ताका लागून चड वेळ मोबायलार चड वचता. पूण ना जाल्यार तुका बुक्स चड पसंद म्हणून हांवें आयकलां वाचची सवय आसा गी? म्हजो सच सांगचें म्हणजे इस्कॉलाचे टेक्स्ट बुक वाचूंक टायम मेळना. करेक्ट. कित्याक म्हळ्यार म्हाका एक्चुली कविता जावं पुरो या थोडे कोट्स ल्हान सांगती कित्याक म्हाका सुलभान वाचूंक जाता. स्पेशली खलील गिब्रान तो म्हाका भोव चड मोगाचो कवी. तशेंच कोंकणीन साबार आसात विल्सन कटील मेलिन रॉड्रिगस फादर जॉसी सिद्धा गट्टे. सो तशें ल्हान कविता सोडल्यार सगळे बूक हांवें खुद्द जावन म्हज्या जिणेंत वाचून. ओके. सो तो तितलो टायम आतां सगळ्यांक बिझी लायफ जाल्यार तितलो टायम मेळना. प्रायज जाला पण मागीर सगळे कामां जाला पण बसून वाचता. ओके. तो एक दीस तुज्या जिवितांत येवं दी म्हणून हांव आशा येता. तर नेक्स्ट दिसाचें जाल्यार जेसन कोण कंपोजर जावन चड पसंद की तुका सिंगर जावन चड पसंद? तूं कंपोजर म्हणून सांगल्यार बरोवचें ताका संगीत बसोवचें ताचो ताळो बसोवचें तें तुका चड पसंद जाता की वा म्हळ्यार संगीत तुका सिंग करूंक?
दोन्ही म्हाका पसंद जाता, पूण गायन करचें चड खोशी जाता. कंपोजर हांव ल्हानपणांतल्यान म्हाका तें कंपोज करची मस्त एक आतुराय आसली. म्हळ्यार एक पद कशें घडटा. आमी आतां पद उतरां पळयतात, पूण त्या उतरांक कसो एक कंपोजर जीव दिता ताचे विशयान म्हाका मस्त आतुराय आसली ल्हानपणांतल्यान. तशें आमी माणसोबणांत थंय भुरग्यांक शिबिरां आयोजन करतलीं आमच्या गरमेच्या रजे वेळार. तशें त्या शिबिरांनी आमकां अंके मेळटले की कोणी पद प्रस्तुत केल्यार तांचें पद घडून आमकां मंडळी मानची म्हूण एक आसतली मंथली थिएटर, सो ताका आमी सादर करूंक आसतले आनी आमकां अंके मेळटले. सो तशें जावन आमी एक पळया एक प्रयत्न करया म्हूण तशें एक ट्राय केलें. सो तें हांवें आतां म्हळ्यार तें ल्हानपणांत घडलें जाल्ल्यान सो तें पब्लीक करूं ना, पूण ताचे उपरांत दोळ्यान सुपास म्हणलें एक पद हांवें घडिल्लें जावन आसा. तें म्हज्या युट्यूब चॅनलाचेर अवेलेबल आसा, कोणाकय सोदयत तें आमकां सदांच एक रावंड आसलो. तातूंत आमी आमचेंत आमी समोड आसना, सो त्या रावंडा खातीर आमी म्हळ्यार आमी गायन करून चित्रीकरण करून आमी तें सादर करूंक आसलें. तुमचें ओन प्रेझेंटेशन करूंक आसलें. आमचें ओन कॉम्पोजिशन्स करीत आसली. सो हांवें पयलीं कंपोज करून दवरलें, सो ताच्या खातीर हांवें शूट केलें. दॅट वॉज माय फर्स्ट शूटिंग. मागीर तें जाल्या उपरांत हांवें म्हज्याच वैयक्तीक जावन म्हज्या चॅनलाचेर अपलोड केल्लें जावन आसा. आनी हांव म्हाकाच एक प्रोफेशनल कंपोजर म्हणना, कित्याक म्हळ्यार एक कंपोजर जावचें ती एक देणें आनी ते ताचे फाटल्यान मस्त टेक्निकली मस्त सावंड आसचें. पूण एक पदाक एक कितें म्हणटा आमी ट्यून हांव घडतां आनी हांव म्हळ्यार टेक्निकली पळोवचें की आतां हांवें फादर जॉसीच्या साबार कामांक हांवें ताळो दिला आनी साबार येदोळ आयिल्ली प्रोजेक्ट्स तातूंत फादर जॉसीचींच उतरां. तातूंत कितें आसता की म्हळ्यार तुमकां म्हळ्यार एक पदाक एक सपरेट एक मिटर आसता. मिटर म्हळ्यार एक उतरां आमी ताका एक फिक्स्ड एक पॅटर्न आसता. फादर जॉसी कवी जाल्ल्यान तो ते कविता मागीर रितीन बरयता, सो ताका ताळो बसोवन सो इल्लेशें कश्टांचें काम जाता. सो हांव कितें करता म्हणल्यार त्या उतरांचें कितें भाव आसा, ताका कितें एक इमोशन आसा तें हांव समजून काडून तें इमोशन व्यक्त करूंक हांव प्रयत्न करता तितलेंच. सो प्रोफेशनली हांव म्हाका कंपोजर म्हूण मानून घेना, पूण जावंक जाय. वय जावंक आशा आसा, पूण वय हांव पदांक ताळो घडटां. सो तशें तातूंत एक इंट्रस्ट क्रिएटिविटी, कित्याक म्हळ्यार तें सगळें तें कंपोजिशन जावचें म्हणसर तुमकां तें कशें येता तें पद, कित्याक म्हळ्यार तुमकां एक कवी उतरां धाडटाना फकत उतरां आसतात, ताका एक तातूंत उतरांत ताका अर्थ आसता पूण ताका जीव आसना. करेक्ट. सो आमी ते ताचे भितर एक आत्मो घालचो, एक कवी तो लिरिसिस्ट कितें व्यक्त करूंक प्रयत्न करता तें आमी आमच्या ताळ्याद्वारी आमी तें करूंक आसता. तशें आनी हांवें येदोळ केल्ले कॉम्पोजिशन्साक हांवें ताळो बसयला आनी हांवेंच तें गायिल्लें जावन आसा. सो वय तर नेक्स्ट सवाल आसा मुझे, तुका कशें पळयताय? आर यू स्पिरिच्युअल ऑर रिलिजियस? तो आत्मीक मनीस गी वा धार्मीक मनीस? इल्ले कष्टाचे सवाल, इल्ले चिंतपाक ईट दिवचे जाल्यार सवाल. चिंतला ह्याच्या विशयान येदोळ मुशेर? न्ही, हांव ताचे विशीं चिंतलां, कित्याक म्हळ्यार म्हाका भावार्थ म्हळ्यार हांव म्हाका पडून आसतलें. नो प्रॉब्लेम. कित्याक म्हळ्यार येस, हांगा तुका कोणी जज करना, कित्याक हो शो आमचो आसा तुजे विशयांत. कित्याक म्हळ्यार इट इज हू जेसन इज. आमच्या प्रेक्षकांक सांगचे जाल्यार कित्याक म्हळ्यार आमी आमच्या जिणेंत आमी स्टेजीर एक मनशां आसता, कित्याक म्हळ्यार थोडे कडेन आमी आमची मुकडी घालीचे पडटात. मुकडी म्हणल्यार आमी हर एक फावटी हर एक कडेन एकच रितीन आसोंक जायना. घरा कितें तूं आसा, तुज्या फॅमिली सांगात कितें आसा तें तुवें मुखार अशें करूंक जायना. सो हर एकल्याक तांचें म्हणलें एक पर्सनॅलिटी आसता. तशें म्हणटा आसतना इल्लें तुका समजूचे खातीर सो हांगा यू कॅन ओपनली टॉक, कोणी जज करतली ना. न्ही, म्हाका आय एम प्राऊड टू बी बॉर्न इन द रिलिजन दॅट आय एम. म्हज्या मायभाशेचोय म्हाका मोग आसा, पूण म्हाका म्हळ्यार आय बिलीव रिलिजन इज अ स्पिरीट वीच गायड्स यू. करेक्ट. सो म्हाका ती तो एक आत्मो म्हाका राखून व्हरता आनी म्हाका धैर्य दिता, ती म्हजी पातिणी. करेक्ट. आनी
हांव मनशापणांत चड पातळीन दवरतां करेक्ट rather than being a Roman Catholic or Christian in Correct. particular. हांव म्हाका धर्माचेर पातळी ना म्हणून हांवें सांगचें न्ही, करेक्ट करेक्ट पूण दॅट इज माय पॉयंट ऑफ व्यू इन द सोसायटी. बिकॉज आमी पळोवंक गेल्यार आमच्या प्रस्तुत काळांत आमच्या धर्माक लागून आमच्या समर्थेक लागून जावचें तें झगडें करेक्ट आनी तें म्हाका मस्त ताचें दुखता. दुखता. कित्याक म्हळ्यार आमी पयलीं मनशां करेक्ट ते आमी केदां समजता. म्हाका दिसता त्या दिसा आमची समाज एक नवोच एक बदलाव थंयसर येवंक साथ जाता. करेक्ट सो ते म्हजे चिंतापणी म्हजी पातळी. ओके वय पूण हांव सगळ्यांची पातळी चिंतपां कितें आसात ते हांव स्विकार करतां. वय सो लिव्ह अँड लेट लिव्ह म्हणल्यार तुजें मंत्र. लेट लिव्ह बट ह्युमॅनिटी फर्स्ट, रिलीजन इज सेकंड. करेक्ट वय. ह्युमॅनिटी कम्स फर्स्ट. वय. सो इतली पुरो सवाल तुका इसले निमाणे एक सवाल तमाशा खातीर. सो जेसनाक कालें जावंक जाय, काजर जाता की जेसन पदराब जाता? ताचे विशीं ते चिंतलां Okay. तरी पूण म्हाका बघता म्हळ्यार आतां काजार जाता की ना म्हणून हांव चिंतना. पूण आय Okay. वूड विश टू स्पेंड माय लायफ विथ द पार्टनर. With a partner, मोस्टली काजार जाता. तुमच्या Okay. म्हणजे कितें म्हण सवालाक. सांगल्यार तुज्या फॅमिलीत हांव तुका तो मस्त मोग वय, मेळ्ळा तशें वय. म्हणल्यार गोत्तू ना मागीर कोणाक खंयचे वय. आपोवण आसा देवान कोणाक कालें वय. बरयलां म्हणल्यार आमकां गोत्तू ना. खंडीत. सो तुज्या जिणेंत तूं कालें अशें तें कालें म्हाका तें तुका दिवन दी म्हणून हांव अशें येता. सो आमी आतां इतलें पुरो उलयलें हांव जेसन. आतां प्रस्तुत जेसन सिंगर म्हणून सगळ्यांक गोत्त आसा. आतां MTG जावन आसतना जेसन 10th स्टँडर्डान शिकतलो, ताच्या उपरांत PUC केली आनी आतां प्रस्तुत जेसन कालें करना. इफ एट ऑल यू कॅन शेअर विथ हांव आतां प्रस्तुत फादर मुल्लर संस्थ्यांत म्हजें मास्टर्स शिकोवन आसा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. ओके सो वय म्हळ्यार PUCंत हांवें कॉमर्स केल्लें, SCBA. मागीर डिग्रींत हांव रोशनील्यांत शिकलो. PUC हांवें सान लुईस कॉलेजींत केल्लें कोडेलबेल. डिग्री हांवें रोशनील्यांत बॅचलर्स इन आर्ट्स केल्लें ओके इन सायकोलॉजी, इकॉनॉमिक्स आनी सोशियोलॉजी. ओके सो तुमी पळोवंक गेल्यार म्हळ्यार दुसऱ्या म्हाका म्हळ्यार इल्ली व्हरायटी आसा. सगळे व्हरायटी आसा. Okay. आनी आतां प्रस्तुत हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन त्या क्षेत्रांत हांव म्हजें शिकाप जोडून आसा. पूण म्हज्या शिकपाच्या परिणांत एक सगळे एक लिंक आसा. म्हळ्यार हर एक शिकप आतां इवन सायकोलॉजी जाल्यार आमच्या हातूंत ऑर्गनायझेशन बिहेवियर आमी कशें एक आमच्या एक हॉस्पिटलांत एक एडमिनिस्ट्रेटर जावन काम करतना कशें आमी आमच्या त्या लोकांचें समजाचें आनी Correct. कशें आनी इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग कोर्स. इट्स अ व्हेरी ब्रॉड पर्स्पेक्टिव्ह. मस्त जायतें शिकूंक मेळटा. वय तें म्हणल्यार आतां विसाचें जाल्यार कित्याक म्हणून सांगल्यार तुवें सांगलें आर्ट्स तुवें केलें ताच्या उपरांत आतां हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन शिकोवन आसाय. चडाव आतां संगीताक येवच्या मनशांक म्युझीक इंजिनियरींग वा सावंड इंजिनियरिंगाचो मस्तो एक अभिलाषा वा एक रूस आसता म्हण. कित्याक म्हणल्यार तुमच्या टेक्निकल कामाक तें वय. हेल्पाचें. तशें तुज्या मंड्याक तले काले करया म्हणून सांगून येवना गी. तें शिकप जोड नासा. म्हणजे Okay. हिंदुस्तानी सांगलें. सो एज अ वोकलिस्ट म्हळ्यार हांव चड संगतेक डायवर्ट जावना. म्हळ्यार आतां म्हज्या आवय सांगलें ल्हानपणांत मामी डॅडीन आले पुरा संगीतान मात न्ही सगळे आले पुरा आमकां शिकपाक गेले. ओके सो हांव ड्रॉइंग क्लासीक गेलां, कराटे क्लासीक गेलां, Okay. स्विमींग क्लासीक गेलां, ओके डान्स क्लासीक गेलां. सो गोत्तू ना म्हणल्यार खंयचें ना. म्हणल्यार खंयचें ना. Okay. सगळी विद्या आमकां म्हज्या मामी डॅडीन म्हाका तशेंच म्हज्या बायक दिला. म्हजे बाय सगळ्यांत उत्तीर्ण जाला. ना आनी खंय गेल्यार ताका फर्स्ट प्लेस, कराटेन गेल्यार ब्लॅक बेल्ट, हांव गेल्यार पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट काडून फाटीं जालो. सो म्हज्या जिणेंत उरली म्हणजे सांगता विद्या म्हळ्यार येदोळ म्हणसर संगीत. संगीत सो हांवें चिंतलें की हांवें हाचेच फोकस करीचें. हांव आतां म्हज्या जिणेची म्हणजे पॉयंट जावना. ओके सुरू जाला मात्र. करेक्ट सो सगळी विद्याची माहीत आसा. पूण आखरेक म्हणजे सांगता येदोळ वरेक उरलां संगीत मात. संगीत सो तातूंत हांवें ताका चड हांवें प्रामुख्यता दिली. तशें वोकल्सांत हांव म्हजें तरबेती जोडून आसा. तुमी सांगले बरी सावंड इंजिनियरींग तें पुरा कित्याक आमी स्टुडियोक येताना आमचें काम एज अ सिंगर आमचे ताळ्यांत आमी काम करचें. ओके सो म्हणजे ताळें म्हणलें वजंत्र, त्या वजंत्राचेर हांव काम करनासा. ओके दुसरें कितें स्टुडियो इंजिनियरींग जावन तें तांचें इंट्रस्ट. सो म्हाका तें पर्सनली म्हळ्यार त्या एका जाग्यार रावन तें सगळो दीस तातूंत काम करचें तें म्हाका तितलें चड आवडना. सो तशें जावन हांव तातूंत फूल टायम वचूंक म्हळ्यार म्हजे प्लॅन्स नात. पूण एक शिकप एक थळ आसूं दी म्हूण. करेक्ट सो मुखार सांगूं जायना हांव म्युजिकांतूच फूल टायम येता गी कशें जाय म्हूण. ओके पूण हय सो दोनी मॅनेज करनासा. ओके मुखार कशें जाता पळया दाखोवन रावा. तशें आतां
जेसनाचे नेक्स्ट प्लॅन काल सांगला आता शिकाप तुझे तू करनस आहे सांगात आता आमची रियालिटी शो की सांगल्यार कोडी आळा अंत मुजो तळो गायतलो यू वर सेकंड रनर जाप म्हणजे सोद आमच्या माणसा पण केल्या तांतू तू विनर जावन आयलोय तशें म्हणटास रनर अप असले ओके सॉरी आय मिस दॅट ओके तशें जाल्यार तू तांतू तू विनर फर्स्ट रनर अप म्हणल्यार यू आर वन ऑफ द विनर्स म्हणी येत तशें म्हणटा आसतना मुखार आनी खंयचे रियालिटी शो म्हळ्यार व्हडला म्हणटा नॅशनल लेवलार म्हणटा आमचो निहाल तावरत इंडियन आयडलाक आनी गेल्लो तशें काले हेचे प्लॅन आसा की नॅशनल टीव्ही शोचे हेचे खातीर काले चिंतला इंगी थॉट हॅव यू गिवन अ थॉट हांवें ताचे विशयी चड चिंतो ना कित्याक म्हळ्यार हांवें तुमकां पयलीं सांगल्या बरी हांवें संगीत शेताक आयिल्लो हांव एका उद्देशा खातीर देवान कितें म्हाका तालेंत दिलां तें उर्जीत करचे खातीर सो दीज अवॉर्ड्स ऑर एक्युलेड्स don't mean much to me. They have value. I don't say they are any less. But they don't mean much to me personally. पण हाच्या विशयी तो इल्लेशें समजून काण गेला कोण तांतू गेल्या आनी तांचे संगत हांव उलयलां सो तांतू आमी कितें जाता की म्हळ्यार आमी आमचो इतलो वेळ आमी ताच्या फाटल्यान दिवचे पडटा थोडे कॉन्ट्रॅक्ट्स आनी सायन करूंक आसतात सो इतले 6 months 1 year आमी ताच्या फाटल्यान येता आमचें शिकपाचें कितें फ्लो आसा तें सुकता सो आतां हांवें मास्टर्स म्हणून आतां शिकून आसा विदाउट एनी ब्रेक हांवें कंप्लीट केला सो एक मास्टर जाल्यार एक आसता की एक स्टँडर्ड जाल्यार मागीर आय कॅन एक्सप्लोर ऑन माय ओन सो तशें जाल्यार हांव ताच्या फाटल्यान चड चिंता आटोवंक वचूना पूण मुखार करचें म्हणलें आशा आसा मतींत आसा कित्याक म्हळ्यार लोकांतावनी मस्त म्हाका अभिप्राय येता ताचे विशयी म्हजे देणे सगळ्या संवसारभर वसाचे म्हजो ताळो सगळ्या लोकांनी आयकाचे तांची पातळीनी तांचो मोग आनी तांची पातळीनी आसा म्हजेर सो तांच्या खातीर म्हाका न्ही जाल्यार तांच्या खातीर म्हणी हांवें चान्स म्हणल्यार सोडी नाही म्हणजे आशा आसा ओके आता आमी इतले पुरो उलयले हांव कित्याक म्हणसर आदल्या पटी आमचे सांगात डॉक्टर वेलिटा लोबो ते हांगासर आयले तशें म्हणटाना आमी तुजे विशीं आनी डॉक्टर वेलिटा लोबो विशीं त्या सेगमेंट आमी उलयतना वेलिटा म्हाका म्हणाले ताका हांव मोगान वेलिटाच म्हणून आपयता कित्याक सांगल्यार ते म्हाका मुस्त मोगाचे आमचे पर्सनल बॉन्डी आमचे बरें आसत जाल्ल्यान तशें ते म्हाका म्हणाले हांवें ताका एक सवाल विचारले आतां जेसन तुजो स्टुडंट जावन नाल्यार तूं एक टीचर जावन आहले तशें त्या वेळार तुका डिफिकल्टी भोगले गे म्हणून देखून ते म्हणाले म्हाका कांय डिफिकल्टी भोगना पूण हे सवाल तुवें जेसना कडेन विचारचे तो म्हजो स्टुडंट जावन आसतना ताका कली कस्ट भोगल्या म्हळ्यार कांय जाता तुमी दोगांय हांगा इस्कॉलांत तुमी एका टिचरीचो आनी एक स्टुडंट संबंध आसत जाल्यार तुमी ते कॉम्पिटिशन आसतना तुमी कॉम्पिटिटर्स युअर काले म्हणटात नॉट एनिमीज एक्झॅक्टली बट युअर कॉम्पिटिटर्स टू इच अदर सो त्या वेळार तुका ते हँडल करूंक कशें भोगले स्टुडंट आतां तुका एक कशें एक म्हणल्यार तुका कळ्ळें पुरो ऑब्स्टॅकल्स तुवें फेस करचे पडले ताचे विशयी सांगता की वय म्हाका वेलिटाची पयली भेट जाल्ली फर्स्ट PUCन हांवें एडमिशन काण घेतना सो हांवें कोणी विचारल्यार थोडी विचारतात वेलिटा तुजे टीचर गे म्हण सांगचें वय आमी सांगता PUC केल्ली म्हण सो हांव PUC शिकोवंक येताना ते PUC शिकोवंक आयिल्ले तशें हांव एडमिशन जावन आमचे फर्स्ट डे आमचे क्लास स्टार्ट जावन हांव क्लास सोदून आहलो क्लास खंय आसा म्हण क्लास सोदतना आमचे ते एक क्लासीच्या बागलार दारार वेलिटा रावून आसले हांव हे एमटी चिंत म्हणजे कंटेस्टंट हे कितें करनासा हांव गेलो हाय वेलिटा कशें आसा म्हण ते म्हणाले हंगे कोणा सांगी नाका हांव तुजी टीचर म्हण क्लास टीचर न्हय क्लास टीचर नासले गे म्हण सबस्टिट्यूट टीचर आसले पण आमकां बिझनेस स्टडीज शिकयतले ते तशें म्हाका फूल शॉक जालो ओ वय गे म्हण मागीर हांवें ओके जायत तशें तेंतान आमचे कितें म्हणचे एक शिक्षकी आनी विद्यार्थी सो तो बॉन्ड तेंतान सुरू जालो मागीर सगळ्यांक गोत्ता आसलें आमी कॉम्पिटिशन आसा आनी कॉम्पिटिशनाचे किसड स्पर्धेचे किसड आमी त्या वेळारच आमी सांगता गायन करूंक मस्त आमी सुरू केल्लें सो दिसाक आमी एक विद्यार्थी आनी एक शिक्षकीचे आमी पात्र आसलो आनी सांजे ड्युएट पार्टनर्स आमी मोगाची पदां म्हणटाले सो ते आमी वी टूक इट एज अ प्रोफेशनली ओनली सो आमचें कितें आसा दिसाक I never आमी क्लासींत वी नेवर वेंट बियॉन्ड दॅट ते रिस्पेक्ट केलेले आसली सो वय इट वेंट ऑन वेल पूण म्हाका तेंच म्हळ्यार तिका वेलिटा मॅम म्हणचेंगी वेलिटा म्हणचेंगी म्हाका ताचे विशीं मस्त कन्फ्युजन आसलें पूण आमी एक थोड्या वर्सां पयलें म्हळ्यार आमी साबार शोज आनी पुरो करतना हांवें ताचे कडेन कन्फर्म केल्लें आसा
हांव तुका म्हाका सगळे कडेन वेलिटा मॅम म्हूण आपोवंक म्हाका इल्लेशे इल्ले कश्ट भोगतात. सो तुका वेलिटा म्हूण आपयल्यार काही प्रॉब्लम आसा गे म्हूण. कित्याक म्हळ्यार आमकां विद्या दिली, गुरूक आमी एक रिस्पेक्ट दिली. सो ताजे विशीं हांव व्हेरी पर्टिक्युलर. सो तसल्या सांगतेक लागून म्हाका इल्लेशे ते काळजीनी भोगताली. ते म्हणाले व्हड ना, म्हाका कशें तुवें आपयल्यार काही प्रॉब्लम ना. ताजे उपरांत हांव ताका वेलिटात म्हूण आपयता. ओके. सो वय तुमकां उरले स्टुडंट येतात म्हणा, आतां ती जाल्यार एक लेक्चरर ती म्हणा तांची एक दुसरे लेवल असता. पूण तुका उरल्या भुरग्यांत इल्लेशे म्हळ्यार इल्ले तमाशे करचे, तूं काल रे तुमी ते वचून म्हणा तेय तुमी कॉम्पिटिटर बरी आसा, तांकां तुजे स्टुडंट जावन येता म्हणल्यार भुरग्यांत इल्ले उपाद्र जाले पुरा काय नातले. मी तुमकां हळू सांगलें हांव इल्लोसो पर्सनॅलिटी एम्बिवर्ट. सो हांव इल्लेशें सिरियस आसल्यान सडावत कोणी म्हजे कडेन यशंत येवन उलोवंक येना, तमाशे उलयना. सो ते एक प्लस पॉयंट सिरियस आसचे. मागीर ना, कित्याक म्हळ्यार म्हाका म्हळ्यार हायस्कुलाचे 10th स्टँडर्ड त्या वेळांत म्हाका एक कितें म्हणजे एक डिफरंट ट्रिटमेंट म्हणटात न्ही आमी. सो डिफरंट ट्रिटमेंट म्हळ्यार नॉट म्हाका पाड न्ही, म्हळ्यार इन अ गूड वेत. म्हळ्यार आतां सगळे तुजे पाय ओडचे, तुजे तमाशे करचे तले पुरयलेशे, तुजे कडेन खेळचे आनी पुरयलेशे उणे कोणे. ओके. आनी ते एक कलाकार जावन लोक इतलो मोग दिता. इवन आतां जाल्यार हांव आतां फादर मुले संस्थांत आतां आमी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन शिकोवन आसा. सो आमकां पोस्टिंग्स आनी आसता, डिपार्टमेंट पोस्टिंग्स. सो खंय गेल्यार आमकां डिपार्टमेंट हेड्स कोणी जाल्यार म्हजी अभिमानिंगी कोणी जावन आसतात. सो ते इवन म्हज्या लेक्चरर्सांक खबर आसा ताजे विशीं. सो इट्स बीन अ पार्ट ऑफ माय लायफ. सो एक कलाकार जावन म्हणल्यार एक म्हजें कितें अस्तित्व आसा तें इट्स ओपन टू एवरीवन. ओके. तशें म्हणटा आसतना आतां सडावत तूं थोडे कडेन फंक्शनाक आनी पुरा येताय, सडावत फंक्शनांनी तूं परफॉर्म करताय आनी पुरा. पूण थोड्या फंक्शनांनी एज तूं इन्वायट म्हळ्यार तुका जस्ट इन्वायट दिवन आसता, तूं एज अ पार्ट ऑफ अ बँड म्हणून वचा न्हय. अशें गेल्ल्या कडेन तुका जेसन आयला न्हय, तूं एक पद म्हण आनी पुरा म्हण सांगून खंय आसा गे एक्सपिरियन्स केले गेले पुरा. न्ही, भायर जाल्यार व्हड ना, कित्याक म्हळ्यार तांणी एक कलाकार जावन म्हण आपयता म्हणल्या खातीर हांवें करिचेच पडटा. करिचेच पडटा म्हणून फोर्स न्ही, तांचो मोग तांणी अभिमान दवरून आपयला. सो खंडीत. पूण म्हाका बेजार जावचे आमच्या फॅमिली फंक्शन्सांत. म्हळ्यार फॅमिली फंक्शन म्हळ्यार सगळ्यांक कितें एक पुरा काम जावन एक कुटुंबा सांगाता गम्मत करचें. पूण म्हाका तें काम न्ही. कामंत जाता. सो थंय म्हणजे हांव कितें म्हळ्यार आय डोंट परफॉर्म विथ ट्रॅक्स आनी. सो आय परफॉर्म लायव्ह. सो म्हणजे गिटार घे या कोणी अकंपनिंग आर्टिस्ट असल्यार कीबोर्ड खेळोंक असल्यार आय परफॉर्म लायव्ह. सो म्हाका म्हजें वाजन रुकोवन व्हरचे, थंय वचून सगळ्यां मुखार उलयचे, सिंग करीचे. सो ते खंय म्हाका बघता की बाय मेळचो एक दीस आराम करूंक, हांगा येवन सिंग करीचे म्हळ्यार कशें. म्हळ्यार एक दोतोराक सांगता एक फॅमिली फंक्शन आपूण हांगा म्हजे एक कन्सल्टेशन कर म्हळ्यार तशें बघता. सो म्हाका उडास येता एक कलांगणांत एक फिल्मफेअर अवॉर्ड्स गी वर्ल्ड म्युझिक डे खंय ते जाल्ले आनी ताका कविता कृष्णमूर्ती, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम फामाद वायलिनिस्ट तांची मिसेस ती आयली. सो तिने लोकांक सांगता संवाद करतना म्हणलें आसा तांच्या कुटुंबांच्या फंक्शनाक ती एटेंड करतना तांचो नवरो म्हणटा की हांवें म्हजें वायलीन हाडूना, नाजाल्यार हांव खेळटा आसलो. पूण तिका म्हणूंक जायना, ताळो घरा सोडून येयला सिंग करूंक जायना म्हूण. सो तुमी सांगतना तेवढाच येईल. ओके. तशें फंक्शनाक येचे जाल्यार तुका सगळ्यांनी आतां एक जेसन आयला एक पद हांवें तुका तेंच केला स्टुडियो घेवन बसता जाल्यार तुजे कडल्यान एक हांवें पद सिंग केलें. पूण आमी काले म्हणून आमच्या प्रेक्षकां खातीर विक्षकां खातीर एक करिचें पडटा. सडावत कितें वेलिटा हांगासर आयिल्ले, आमचो ऑलवेन सर हांगासर आयलो, सगळ्यां कडल्यान एक पद सिंग करयना. तशें जाल्ल्यान आतां नेक्स्ट टायम येतना सांगिनाका की लीजा मॅमान आपयना, हांगा बसून तुजे कडल्यान पद सिंग करयलें म्हणून. ओके. तर आमी आतां तुज्या लायफा विशयान तुज्या संगीत जर्नी विशयान तितलें पुरा उलयलें. आतां तुका इंडिपेंडेंटली एक सगळी कोळी तुजी कित्याक म्हणल्यार सडावत म्युझिशियन्स कितें करतात तेच संगीत बरोवन म्हळ्यार लिरिक्स तावन दवरिल्लें, कंपोजिशन तावन दवरिल्लें, तांची ते म्हणून एक सगळी एक सीडी वा एक कोळीत म्हणल्यार बरी सुमार पदां घालून करची एक सडावत करतात. तांची जेसन आकल हाचे विशयान प्लॅन आसा गी खरें जेवण चिंतलां गी. आमचो दायजी व्हडलो असो स्टॅनी बेळा आसा, तेंचो प्रोडक्शन डायरेक्टर. सो तो मस्त म्हाका हर एक पिटी वत्ताय करना आसतात. जेसन तूं एक दीस तुजोच म्हणलें एक जेसन नायट घे, जेसन शो म्हण करी जे म्हण. पूण
म्हळ्यार आतां प्रस्तुत काळार कितें जालां म्हळ्यार तो म्हळ्यार कोवळेन सो ते एक कॉन्सेप्ट तितले आसना. सो आतां ते सिंगल्स या तुमकां एक ओरिजिनल पॉज जावचें आनी आतां कितें जालां म्हळ्यार लोकांक पेशन्स ना. करेक्ट. सो एका ऑडियन्साक तुमी एक 2 मिनटां तुमचें काम आयकूंक सांगचें म्हळ्यार एक व्हडली गजाल. करेक्ट. सो ताका लागून ते हांव आतां कितें करना सो म्युजीक व्हिडियोज. सो म्युजीक व्हिडियोजाचे उद्देशच कितें म्हळ्यार तुमकां तुमचे चित्रीकरणाद्वारे लोकांक तुमचें पद आयकूंचे भाशेन करीचें म्हण. ताका पदाक आनी चित्रीकरणाक ताळ आसता ना म्हणना, पूण ताचो मुखेल मेन उद्देश कितें म्हळ्यार पे अटेन्शन तुमचे पद म्हणजे आयकून दी लोक म्हण. करेक्ट. सो दॅट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इट. पूण आतां हांव म्हळ्यार आतां स्पॉटिफाय या तुमकां ऑनलायन स्ट्रिमींग प्लॅटफॉर्म्स तातूंत इल्लेशे वेंचर करया म्हण हांव चिंतून आसा, म्हजी आलोचना आसा. सो बेगीनच आनीक नवें पद तुमकां सर्वांक आयकूंक मेळटलें. करेक्ट. कित्याक म्हळ्यार पिनी नाका पान तुमी पद आयकलें तें रेकॉर्ड करून 1 वर्स जालें, पूण तें उतडाक आयिल्लें चित्रीकरण जावन ह्याच दिसांनी. अशें आनी एक पद आसा फादर जॉसी सिदार्टे आनी आमी सांगता म्हणून घडिल्लें. तें कोवीड टायमार आमी घडिल्लें. ताका 4 वर्सां संपतात त्या पदाक. तें बेगीनच तुमकां तुमचे मुखार येतलें. ताचे विशयी चड माहिती मुखेल दिसांनी मेळटली. करेक्ट. तर आतां जेसन तुवें आतां चडावत म्युझिशियन्स वा चडावत संगीतकारांक तांचे म्हळ्यार एक ओन स्टुडिओ घे तेले काले ल्हान सेटअप करनासत घरांत म्हळ्यार रेकॉर्ड कर म्हळ्यार तांकां ल्हान तांचे व्हिडियोज कर काले करूंक आसता. तुवें तुजो स्टुडिओ म्हण सेटअप केला ही घरा? आमकां थोडे फावटी रिक्वेस्ट येतात कित्याक म्हळ्यार आतां व्हडले प्रोजेक्ट्स जाल्यान पुरो आमकां आमचे वोकल्स रेकॉर्ड करून आमी धाडचे पडटा. म्हळ्यार आमकां खुद्द जावन स्टुडिओ वचून येवंक म्हळ्यार थोडे फावटी बँगलोर गी या भायल्या गांवाक आमगे वॉयस आमकां धाडूंक आसल्यार तें साथ जायना. सो ताका लागून म्हज्या कितें प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्सा खातीर म्हजें एक ल्हानशी सेटअप आसा. पूण स्टुडिओ म्हण तशें कांय ना कित्याक म्हळ्यार आमच्या गांवांत साबार बरे स्टुडिओज आसात. आमचो इन्फंजेस स्टुडिओ आसा. होय, कार्मेल किरण स्टुडिओ आसा. तुमी येवचें आनी तुमचे आमचो एक ल्हान प्रमोशन म्हण जालें. तशें स्टुडिओज आसल्यान तांचे पर चार्जेस आमी दिल्यार आमकां थंयच प्रोफेशनल सर्विसेस मेळटात. सो हांवें घरांत ते करूना. पूण वय म्हज्या पर्सनल कामाक कितें म्हाका जाय तें म्हजे कडेन आसा. ओके. तर हांवें आतां तुका एक हायपोथेटिकल क्वेश्चन विचारचें जाल्यार म्हळ्यार एक म्हळ्यार जस्ट एक चिंतूंक ते रियल जावचें एम म्हणून ना. तुवें सदांच मुवीज आतां न्ही पळयले एक टायम मशीन म्हणून आसता वा थोडे फावटी काम जाता तुका तुज्या पास्टाक वचून कांय चेंज करूंक आसता म्हणून थोड्या मनशांक हांगाच रायिल्ल्यांक हांवें सवाल विचारला तुज्या लायफांत एखाद्या वेळार तुका देव दिश्टी पडोवन तुज्या लायफांत पाटी वचून खंय एक संगत तुका डिलीट करूंक वा चेंज करूंक एक अवकाश दीत जाल्यार वॉट वूड यू लायक टू डू? माय आन्सर वूड बी नथींग. कित्याक म्हळ्यार आमी जिणेंत कितें अनुभव करता तेंच आमच्या ताकाच जिणी म्हणचें. करेक्ट. सो आमी तें आमकां जावन येतलें आमकां अशें जाल्लें म्हूण आमी सांगूंक जायना. तें कितें म्हणचें देवाचें योजन आनी आमचे जिविताचें एक पार्ट. इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लायफ. सो हांवें ताचे विशीं चड उलोवचें जाल्यार पिनी नाका पान त्या पदाचें मूळ उद्देशच तो. करेक्ट. तातूंत म्हळ्यार आमी कितें केलां म्हळ्यार ते सगळे प्रोजेक्ट फादर जॉसीन उतरां बरोवचें जावन हांवें ताळो घडचें जावन स्टॅनी बेडान ताका एक चिंता तांचें दिवचें. इट्स ऑल एबस्ट्रॅक्ट. फादर जॉसीन काय दुसरें चिंतून बरें ना जावंक पुरो. हांवें म्हजे पर्सनल बगणांत ती व्यक्त करून हांवें तें ताका ताळो बसून हांवें तें गायलां जावंक पुरो. स्टॅनी सरान तांचें एक चिंता आठोवन तें चित्रीकरण केलां. सो इट्स अ एबस्ट्रॅक्ट वर्क त्या कॅटेगरीन येता तें. सो पूण ताचो उद्देश कितें म्हळ्यार पिंदी नाका पान पुरतें जावचें आदीं तांतलें अर्दें कवन. सो आमचें जिवीत कितें आसा तें एक पुस्तक. करेक्ट. सो त्या पुस्तकाचे हर एक पानाक एक महत्व आसा. करेक्ट. तें कितें आमकां पाड म्हूण ताका बगूंक पुरो म्हाका कित्याक जावन आसा. पूण ताका एक उद्देश आसा तें आमकां त्या वेळार कळना पूण आमी तें फूड करून आमी मुखार वचूंक आसा. पूण आमकां जिवीत म्हणलें तें पळयन मुखार येताना आमकां बगता की तें जाल्ल्यान आज म्हाका हें फूड करूंक जाला. करेक्ट. सो तें आमच्या त्या प्रोजेक्टाचे उद्देश आनी ती म्हजी पातळी. ती तुजी पातळी. ओके. तर एक बारीक सुबीत एक संदेश तुवें एका क्वेश्चना मुखार आमकां दिलाय. तर हांवें तुका दिसाचे लास्ट सवाल आतां लास्ट सवाल म्हणून सांगल्यार तुजे संदेश दिवचे पयले एक लास्ट सवाल हांवें दिसाचे जाल्यार चडावत पेरंट्सां कित्याक म्हणून सांगल्यार आतां कित्याक आतां थोडे रियालिटी शोज जाले आनी चडावत आतां ऑनलायन आनी सुमार ऑपॉर्च्युनिटीज भुरग्यांक ह्या काळार मेळोन आसात.
पूण थोडे पुटी कांता म्हणून सांगल्यार पेरंट्सांच्या वत्ता एक लागून भुरग्यांक आतां संगीत क्लासी घालचे, इन्स्ट्रुमेंटेशन म्हळ्यार इन्स्ट्रुमेंट्स खेळच्या खातीर आनी पुरा घालचे करतात. एखाद्या वेळार ते भुरग्याक इंटरेस्ट ना जाल्यार दॅट बिकम्स अ बर्डन टू दॅट चायल्ड. एखाद्या वेळार रियल थोडे पुढे इंटरेस्ट आसता भुरग्यांक पूण ऑपॉर्च्युनिटीज मेळनात. तशें तुका खंय म्हण ते एक चान्स मेळ्ळें जाल्यार भुरग्यांक शिकोवंक वा तुवें तशें संगीत क्लास स्टार्ट करचे म्हण चिंतल्या गी, वा तुवें खंय म्हण ट्रेनिंग दिवंक कशें येता गी भुरग्यांक हें आसा गी, वा तुमी आतां संगीत इंटरेस्ट आसल्या पेरंट्सांक तूं एखाद्या वेळार त्या भुरग्यांक तांणी सपोर्ट कशें करियेत वा कालें तांणी करियेत म्हणल्या विशयान कितलें आमकां सांगताय गे. वय हांव आतां कितें सांगता तें सारकें आसचें ना, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या वैयक्तीक जिणेंतल्यान हांवें तुमकां वांटून घेता. कित्याक म्हळ्यार तुमी सांगलें फोर्स तें हांव म्हळ्यार थोडे संगतींक थोड्या कारणांक तें फोर्स जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार तांकां इतलें शिकप आसता, ताचे आतां शिकपाचें इतलें तुमकां कोता प्रेशर आसा, ताच्या इड्यांत तें करिजे हें करिजे तें इट मायट बी अ फॉर्म ऑफ प्रेशर. पूण हांवें तुमकां सांगलें म्हज्या आवय बापायन आमकां दोगांयकी तांणी आमकां खंयच्याकी फोर्स करूं ना, पूण सगळ्याची आमकां विद्या दिली. जर तांणी आमकां तें दिवना, जर आमकां त्याचे विशयंत माहीत नासली, आमकां वी कुडंट सिलेक्ट वॉट वी आर डुईंग. करेक्ट. सो म्हाका संगीतान आसक्त आसा, म्हाका एक संगीतकार जायचे, म्हाका एक गावपी जायचे. हांवें जर हें सगळें कराटे, स्विमींग कितें म्हळ्यार स्पोर्ट्स गी हें सगळें हांवें कितें एक्सप्लोर करूं नासलें तर म्हाका हाचे विशयंत कळटें नासलें. म्हजे भयण जाल्यार तें शी इज अ आर्टिस्ट, सो तें ताचे आर्ट ताचे काम करता. सो शी फावंड हर कम्फर्ट झोन अँड हर कॉलिंग फॉर दॅट. सो रादर दॅन फोर्स जर भुरग्यांक सगळ्यांत इल्लेशें तांकां सगळ्याची माहीत जर दिली, तांकां तांचें शेत वा तांचें कितें आसक्त आसा तें सोदूंक तांकां इल्लेशें कुमोग जातलें. करेक्ट. मागीर तुमी विचारलें म्हाका हांव कोणाक ट्रेनींग दिता गी म्हण. हांव प्रोफेशनली जावन क्लासीस म्हण तशें काण घेना. कित्याक म्हळ्यार एक म्हजी पातेनी कितें गी म्हळ्यार एक गुरू जावचें तें एक भोव व्हड काम आनी भोव महत्वाचें आनी भोव इट्स अ बीग रिस्पॉन्सिबिलिटी. कित्याक म्हळ्यार एक तुमी एका भुरग्याक तुमी एक मेलफंक जायचे, एक आदर्श जायचे आनी ताच्या जिविताच्या कसल्याय सवालाक तुमी उतर दिवंक शकच्या त्या पावंडाक तुमी पावाचे. सो त्या पावंडार हांव येदोळ पावूना म्हण हांव पातयेता. सो ते एक विशय. आनी एक विशय कितें म्हळ्यार ह्या दिसांनी तेंच तुमी सांगले बरी रियालिटी शो. सो कोणी संगीत ताच्याच कितें म्हणटात ताच्या निष्कळ रूपांत कितें म्हणटात इन इट्स नॅचरल फॉर्म. निष्कळ रॉंग जाता. सो इन इट्स नॅचरल फॉर्म म्हण सांगल्यार प्राकृतीक म्हणल्यार तशा प्राकृतीक रूपांत कोणी शिकोवंक येनात. म्हळ्यार आतां हांवें सांगलें हांव हिंदुस्तानी संगीत शिकून आसा. सो हांव हिंदुस्तानी संगीतांत हांव बॉलिवूड सॉंग शिकना. करेक्ट. आय एम लर्निंग म्युजीक. करेक्ट. हांव स्वराज म्हळ्यार कितें, संगीत म्हळ्यार कितें, आतां सगळीं गायन करतात पूण त्या गायना फाटल्यान कितें काम जाता तें लोकांक दिसना. सो तुमी आनी पदां कितें आसात, इट इज अ स्मॉल वर्शन ऑफ म्युजीक. करेक्ट. कित्याक तुमी एक पद आयकतात, एक चड म्हळ्यार कितलें 5 गी 6 गी 7 मिनटां आसतात. तें एक संगीत म्हळ्यार सागोराचें एक ल्हानसो थेंबो. करेक्ट. सो हांव कितें करनासा, हांव संगीत म्हळ्यार त्या सागोरांत उपयोन आसा. आय एम ट्रायंग टू स्टडी म्युजीक, आय एम ट्रायंग टू लर्न म्युजीक. तें ह्या दिसांनी सडावत भुरग्यांक ती दिसून येतात ना. ते तांची चूक न्ही. कित्याक म्हळ्यार आमचें समाजच इट्स आमकां कितें म्हणटा आमच्या मतीन तें घालून आसा की म्युजीक म्हळ्यार तुवें प्लेबॅक सिंगर जायचे, म्युजीक म्हळ्यार तुवें शोजान सिंग करचें, म्युजीक म्हळ्यार तुवें इंडियन आयडलाक वचपाचें. दॅट इज नॉट म्युजीक. करेक्ट. तुका जर संगीत शिकोवंक आसक्त आसा तुवें संगीताच्या मुळाक वचपाचें. संगीत म्हळ्यार कालें, संगीत खंयतावन उदेलां, संगीताचे स्वर स रे ग म प द नि सा सा नि ध प म ग रे सा तें कालें. म्हळ्यार तें आमचें इंडियन लँग्वेज दो रे मी फा सो ला. येस इंग्लिशांत युरोपियन इंग्लिशांत 7 स्वर. सो ताचे विशयन कोणी शिकोवंक येना. सो तें म्हाका इल्लेशें बेजार जाता. आनी कालें जालां म्हळ्यार ह्या दिसांनी सोशल मिडियांत सगळीं विचारतात आमकां आमच्या भुरग्याक कालें सॉंग रेफर करीत गी या ट्रॅक धाडयत गी. तें इल्लेशें प्रेशर जाता. कित्याक म्हळ्यार हांव जाल्यार आय एम अ पार्ट ऑफ द करंट जनरेशन. सो आमकां ती पदांचें कितें म्हणटा वी डोंट हॅव एक्सेस टू दोज सॉंग्स. करेक्ट. आमी आयकून जाल्यार युट्यूबांतावन गी या खंय घरा एक दोन खंय कोवळी आसल्यार गी. सो
वी आर ऑल्सो आमकां येता शोजाक येता ना पुरो मस्कस जाता. आतां तुमी उडयल्लो म्हाका यू इदर रेंडर अ सॉंग विच यू वॉन्ट ऑर यू कॅन सिंग दिस बिकॉज दिस इज माय विश तुमी म्हणलें. सो तें म्हाका चली जाता कित्याक म्हणल्यार तुमी म्हाका सजेस्ट केलें तें म्हणजे पर्सनल लायब्ररींत देर इज अ लिमीट. करेक्ट. सो तशें त्या संगतेक लागून म्हाका इल्लेशें तें थोडे फावटी इल्लेशें बेजार जाता. ओके तशें. आनी एखाद्या वेळार एखाद्या थोड्या पिकांचो थोड्या भुरग्यांक संगीताचे मुस्त इंट्रस्ट आसता. ल्हानपणांतल्यान थोड्यांक गिफ्टेड आमचे सिंगर्स लायक यू थोडे असतात. तरले हांगा पेरंट्सांक ताचे विशीं चड माहीत आसना. म्हणजे तरल्या संदर्भांनी पेरंट्सान एखाद्या ल्हान भुरग्यांक संगीता घालचें जाल्यार विच इज द रायट एज टू स्टार्ट म्हणून सांगल्यार एखादो एक म्युझिक इन्स्ट्रुमेंट शिकचें जाल्यार वा वोकल ट्रेनिंग सुरू करचें जाल्यार खंयच्या प्राय सुरू करियेत आनी कशें एका बेजीक आतां कशें एका पेरंट्सान तांचे इंट्रस्ट आसच्या भुरग्यांक हेल्प करियेत संगीतान ताचे विशयान तुजे अभिप्राय काले म्हणून. तुमकां वाजंत्रांक कित्याक म्हळ्यार वाजंत्रां युजली तुमकां पुरो बोटांनी आमी खेळटात. पियानो जावंक पुरो तबला गिटार. सो ताका इल्लेशी भुरग्यांक इल्लेशे बोटांक इल्ले बॉल जायचे. पूण मोतीन तांकां शिकोवंक सुरू करीत. सो ताका प्रायेचें कांय बंदड ना. पूण तांणी वाजंत्रां म्हाका दिसता एक 5-6 वर्सांच्या प्रायेंतान सुरू करीत. कित्याक म्हळ्यार जाल्यार तांकां ती कालें करतात म्हणलें एक माहीत आसता. पूण तुमकां सांगलें बरी हांवें ल्हानपणांतल्यान आयकल्ल्यान ती म्हजी हियरिंग कॅपॅसिटी इम्प्रूव जाल्या. सो आमी सगळें बरोवन या वाचून करीचें म्हणना आमी आयकून मस्त ती आमी शिकोवंक आसतात. तशें मागीर गायन ह्या दिसांनी आमी एक नांव काडचें जाल्यार बाय शिल्पा कुटिना. सो शिल्पा बाय कितें करता म्हळ्यार आयकलां हांवें वैयक्तीक जावन पळोवना. सो ती संगीतांत वोकल वॉर्म अप्स कितें आसात. कित्याक म्हळ्यार आमी आतां तुमी स्पोर्ट्सांत पळयलां कोणी स्पोर्ट्स खेळचे पयले वॉर्म अप्स करतात एक रावंड काडटात. पूण तें संगीत म्हण येताना म्हजे जाणांक म्हणटात म्हजो ताळो सुटना सिंग करूंक जायना. ताचे फाटल्यान उद्देश कितें म्हळ्यार लोकांक ताळो म्हणलें एक मसल म्हणलें चिंतप ना. सो ताळो युअर वॉयस इज अ मसल. करेक्ट. जस्ट लायक द रिमेनिंग मसल्स ऑफ युअर बॉडी. सो आमकां आमची कशें आमी आतां फुटबॉल खेळचे या क्रिकेट खेळचे जाल्यार वॉर्म अप्स करता तशेंच आमचो ताळोय वॉर्म अप करीचे. ताका टेक्निकल मस्त संगती आसात. ते आमच्या इवन आमच्या कितें म्हणजे आमच्या क्लासिकल संगीतान जाल्यार ताचे विशयांत म्हळ्यार आमकां पर्टिक्युलरली म्हण शिकयनात. आमच्या कित्याक म्हळ्यार आमच्या संगीतान आमी आमचो अभ्यास करतना आमचो रियाज करूंक आसता आमकां दिसाक. सो सुरू जातना म्हळ्यार आमचे लोवर ऑक्टेव वतान फ्रॉम लोवर नोट्स फ्रॉम स्लो नोट्स. सो तातूंत एका रितीचे अभ्यास आसा. पूण तातूंय वोकल वॉर्म अप्स इन पर्टिक्युलर म्हळ्यार एक ताळ्याचे विशयांत टेक्निकल माहीत म्हण तितली आसा. हांव ताचे विशयांत तितलो जाणतो व्यक्ती न्हय पूण इल्लीशी उणी आसा. पूण तेन्ना हांवें सांगलें तुमकां शिल्पाबाई ते ताचे विशयान इल्लेशें चड ह्या दिसांनी माहीत दिवन आसा. आनी म्हाका दिसता तशें तुमी एका भुरग्याक जर कल्चर दिलें म्हाकाय म्हजे जिणे म्हणजे संगीताच्या सुरवेच्या दिसांनी म्हाका ताचे विशयान माहीत नासली. म्हाका आमकां फॉर बॉयज वी हॅव दिस वोकल चेंज. आमकां एक सर्टन एडम्स एपल सो आमच्या ताळ्यान इल्लोसो भरम येता. सो दॅट्स अ डिफिकल्ट फेज. म्हाका तातूंत त्या वेळार मस्त कस भोगले कित्याक म्हळ्यार हांव ऑलरेडी सिंगर नासलो त्या फेजार. सो इवन म्हजो ताळो गायतलो त्या टायमारी आय वॉज 15. सो 12 to 15 दॅट टीन एज इज वॉयस चेंजिंग एज. सो आमकां आमची स्केल किंची आमचो ताळो कितले हाय येता ते ताचे विशयान आमकां माहीत आसना. ते मस्त कश्टांचो वेळ. पूण ताचे विशयान सॅडली माहीत दिवंक साबार जाणना. प्रोफेशनल तुमकां ऑडिओलॉजी या ENT तांकां ताचे विशयान माहीत आसता. पूण आमी आमच्या गांवांत कशें दोतोरा कडेचें आमकां पिडा चड जाल्या उपरांत मात इवन मेंटल हेल्थ जाल्यार तशेंच आमकां आमचें दिसपट तें काम करूंक जायना वेळार मात्र आमी दोतोराक सोदून वचचें सोडल्यार ते सुरू जावच्या वेळार ते कॉन्सेप्ट आनीक आमच्या समाजीन येवना. पूण ह्या दिसांनी ताचे विशयान चड चिंताप येवन आसा आनी ती भोव बरी गजाल. ओके. सो जेसन आमी तुज्या जिणे विशयान तुज्या पर्सनल लायफा विशयान जावन संगीत जर्नी विशयान जावन ऑलमोस्ट 1 घंटो उलयलो. सो निमाणे हेच्या पयले सो इफ एट ऑल फ्रॉम युअर लायफ तुवें एक आमच्या प्रेक्षकांक एक संदेश दिवचो जाल्यार तूं काले सांगूंक कशें येता. पयल्यान पयलें हांव तुमकां आभारी जावन आसा ह्या तुमच्या कार्मेल कॅफे पॉडकास्टाक म्हाका आपणे दिल्ल्याक. हो एक व्हडलो गौरव कित्याक म्हळ्यार हाच्या येदोळ आयले पुरा व्यक्ती आमच्या समाजांत तांणी भोव चड काम केलां. सो म्हाकाय म्हज्या टॅलंटाक तुमी एक रेकग्निशन दिवन म्हाका जापोवणी दिला. सो ताका हांव आभारी जावन आसा.
आणि म्हजो संदेश खाला म्हण सांगचे हांवें तुझ्या जिणेचे एक्सपिरियन्स जाता न्हू सो एखाद्या वेळार तुझ्या जिणेंत एक प्रेरण म्हळ्यार आमच्या कार्मेल कॅफेचे मेन उद्देश कालेंगे म्हणून सांगल्यार आमचे टॅगलायन आसा अ सिप फ्रॉम द कप ऑफ लायफ म्हणून सांगल्यार म्हळ्यार हांगा येवन साधकांच्या जिणी येता न्हू एक गोट म्हळ्यार एका घंटेचो टायम तुमी दितात सो तुझ्या जिणी येता न्हू कोणाक एक इन्स्पिरेशन काणयोक आसत जाल्यार तूं कितें सांगूंक कशें तें म्हणल्यार ताले एक ल्हान एक 2 उतरां सांगचें जाल्यार सांगूंक कशें येता तुमकां खंयचेंय काम करूंक आशा आसा जाल्यार तुमकां एक स्वप्न आसा जाल्यार स्वप्न्या कित्याक म्हळ्यार स्वप्नांचें एक भोव गरजेची विशय आमी स्वप्नां देखिना जाल्यार आमी कितें आशे ना जाल्यार आमकां खंयचेंय काम करूंक जायना ती म्हणजे म्हजी पातळणी आनी हांवें तें स्वप्नेल्लें जावन आसा एक गावपी जायचे म्हजें एक तोंड ते सीडी येजे आनी तशें सो स्वप्नेचे आमी स्वप्नां पळयचे आनी त्या स्वप्नां फाटल्यान आमी काम करीचे आनी तें काम करूंक आमी सोदून वचचे आनी खंयची विद्या आमकां बसले कडेन येना आमी एक विद्ये खंयच्याय कामांत हांव संगीतच म्हणना कित्याक म्हळ्यार आमचे पळोवचे वीक्षक खंयच्याय शेतांत आसूंक बरो या कोणी म्हजे बरेन आसता जो ल्हान जेसून लोबो आसले बरी कोणी आसतीत जाल्यार तांकां हांव सांगूंक शकता तुमकां कितें आसक्त आसा जिणेंत तें तुमी ताचे फाटल्यान तुमी वावंट काडा शेवट काडा तुमचो शेवटाक तुमी खंडीत पावतल्यात आनी अडकळी मस्त येतात तुमकां वैयक्तीक रितीन अडकळी येवंक पुरो या समाजांतल्यान तुमकां दबाव येवंक पुरो आनी जिवीत हर एक फावटी गॉड आसना कित्याक म्हळ्यार आमी हर एक फावटी वी ओन्ली फोकस ऑन द गुड थिंग्स वी फोकस ऑन द स्मायल पूण आनी हांवें ताकाय म्हजे कॉम्पोजिशनांत हांव कितें थोडे फावटी कंपोज करता आय फोकस ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स वीच आर नॉट स्पोकन आउट करेक्ट ऑन रेग्युलर बेसिस सो आनी म्हाका थोडी विचारतात तूं कित्याक चड बायलां सिंग करनाय तूं कितें चड उरती पदां सिंग करनाय हांव करना म्हणना हांव संगीतकार हांव एक गावपी म्हजें तें काम आनी केलें जाल्यार गरज हांव करता पूण म्हाका वैयक्तीक जावन विचारल्यार म्हाका दूख म्हळ्यार चड मोगाची कित्याक म्हळ्यार इट्स अ ब्युटिफूल इमोशन म्हाका भोगता दूख खंयचे कश्ट इट्स अ ब्युटिफूल इमोशन ते आमकां आमी सगळीं एकामेका लागीं वांटून घेनात चडावत जावन पूण ताजेच्यान आमकां मस्त शिकोवंक आसा आनी ते व्यक्त करचें सुलभाचे विशय न्ही आनी ते कोण व्यक्त करता कोण रडटा तो निजाय की एक धैर्यादीक मनीस सो तशें म्हजो संदेश तेन्ना तुमी स्वप्न तुमच्या स्वप्ना फाटल्यान वावंट काडा तुमचो शेवट तुमकां खंडीत मेळटलो आनी जिवितांत कितेंय उणेपणां येतात या कितेंय तुमकां कश्ट येवंक पुरो मस्त जाणां मस्त म्हणटात म्हाकाय मस्त जाणांनी मस्त म्हणलां मस्त म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव केला आनी त्या अनुभवाक लागून आज हांव एक समाजांत एक कोणाक एक आदर्श एक जावंक पावलां म्हणल्यार म्हजी एक पातळणी आनी मस्त जाणां तावन म्हाका लोक मेळटा आनी ह्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान हांव तुमकां सगळ्यांक काळजांत तावून देव बरें करूं म्हणून आशेता कित्याक म्हळ्यार तुमी इतलो म्हाका मोग दिला आनी म्हाका थोडे फावटी एकल्यांचे मेसेजीस एक एकल्यांचे संदेश वाचतना म्हाका इतलें कितें म्हणचें आय गेट इमोशनल कित्याक म्हळ्यार हांवें चिंतोंक ना इतलें बरें म्हज्या जिणेंत जावंक पुरो आमी ह्या पावंडाक पावूंक पुरो म्हण हांवें चिंतोना हांवें म्हज्या स्वप्ना फाटल्यान हांव काम करता केलां आनी आजुनूय त्याच पयणार हांव आसा आनी आनीक आसतलो तुमच्या मागण्यान आनी तुमच्या मोगान सो वय मस्त देव बरें करूं तुमकां सर्वांक बारीक सुबीत उतरान तुवें सांगलें कित्याक म्हण सांगल्यार चडावत आतां आमचे प्रिचर्स थोडे फुडें आमचे धार्मीक भाशण दितात शर्माव दितात चडावत जावन आमी म्हणटा गॉस्पल वे गुड न्यूज प्रिचींग म्हणून सांगतात म्हळ्यार बरेपण असलें मात्र दाखयतात बट त्या बरेपणा फाटल्यान असले कश्ट कित्याक म्हणजे क्रिस्तांव जिणी म्हळ्यार तीच कित्याक म्हणजे जेजू कुर्सार मेलो आनी ताणें आमकां सोडवण दिली आमी सोडवणा विशयान उलयता पूण ते कुर्साच्या फाटल्यान आसले कश्ट ताचे विशयान कोणी उलोवंक वचना बट तुवें तुज्या संदेशान तुवें सांगलें की तुम्ही स्वप्न या कष्ट काढा त्या कष्टा फाटले दूख तुम्ही जिखून तुम्ही त्याच्या उपरांत तुम्ही मुखार जोसाचे कित्याक ते दूख तुमकां घट करता जिणी येता म्हणून बारी बरो संदेश दिलाय आणि आमच्या सर वीक्षका तर्फे जे ना आयच्या दिसा तुवें तुजो टायम काडून तुज्या बिझी शेड्युला मध्ये आमच्या खातीर तूं हांगासर आयलोय आमच्या प्रेक्षकां कडेन तूं उलयलें देखून हांव तुका परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा आसतना इन्फेंट म्हणल्या ह्या पवित्र तळार आमी बसल्या जेजू तुका तुवें आशेवचें मागलें पुरो तुज्या जिवितांत दिवन
तू येदोळूच एक बरे सुबीत पजळ इतले केत्र बट त्याच्यान आणखी चड पजळ अशें उजवाड अशें तुझे सर्व तालेंत तुवें कितें आशेलाय कितें मागलाय कितें स्वप्नायलाय ती पुरा तुझी स्वप्नां जारी जावन दी म्हणून आमच्या वीक्षका तर्फेन आमच्या कार्मेल किरणाच्या टीमा तर्फेन कार्मेल कॅफे टीमा तर्फेन हांव तुका मागता. सो तुका परत ते देव बरें करूं अँड ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर. थँक्यू. देव बरें करूं. तर वीक्षकांनो तुम्ही सांगिल्ल्या प्रमाणे तुमच्या आशे प्रमाणे आज जेसन लोबोक हांवें हांगासर आपयला आनी येवन ताचे सांगत आमी उलयलो. तशें म्हणटा आसतना मुखल्या एपिसोडान तुम्ही आनी कोणाक पळोवंक अशें येतात जाल्यार ह्या स्क्रिनाचेर आमचे व्हॉट्सअप नंबर आसा तशेंच कॉमेंट्सांनी जावन दी आमकां बरोवन तिळसिया. आनी एखाद्या वेळार हो एपिसोड तुमकां पसंत जालो जाल्यार तुमचे सर्व मोगाचे संगी तुम्ही एपिसोड वांटून काडया. कित्याक आमच्या कार्मेल कॅफेचो उद्देश जावन आसा हांगासर आयिल्ल्या साधकांच्या जिणी येतावन एक ल्हान प्रेरण तुमकां लाभलें जाल्यार हांगासर तांची जिणी सार्थक आनी आपोवन हो प्रोग्राम केल्ल्या आमकांय ताच्या सार्थकतेचो अनुभव जातलो. देखून दया करून आमचे कार्मेल किरण चॅनल सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा आणि गांठ मारूंक दया करून विसरू नाकात. परत एक पोटी येवच्या हप्त्यांत येवच्या शुक्रारा दिसा परत एका नव्या सैऱ्या कारण तुमच्या मुखार हांव हजर आसतली. तो पर्यंत मेस्तांक देव बरें करूं.